शुक्रारा येरादारी खाते कदंब आणि खासगी बसींच्या धन्यांची पहिली संयुक्त बसका जाली। भौशीक येरादारी सिस्टमीत सुधारणा हाडपाचेर बसकेंत चर्चा जाली। त्या भायर बसींच्या वेळापत्रकांचो आढावो घेवप जालो। तशेंच बेकायदेशीर स्टॉपां, बसींचेर जावपी ओव्हरलोडिंग हांचेर ह्या बसकेंत चर्चा जाली। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजल रॉड्रिगीस आणि विलियम रॉड्रिगीस। मिटिंगेन बरेचशे गोष्टी डिस्कस जाल्या। हांवें व्हेरी क्लियर सगळ्या मेंबरांक सांगला की आमचो जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा पळय तातूंत प्रायव्हेट ऑपरेटर आनी कदंबा हांचो इक्वल रोल आसा आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे कितें आसा ते पब्लिकाचो इंट्रस्ट। कोणाचोच बिझनस इंट्रस्ट पब्लिकाच्या इंट्रस्टाच्या वयर ना आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी हे सगळे मान्य करतले। ताजे उपरांत तुमचे जे कितें इश्यूज आसा वेगळे वेगळे टायमिंगाचो क्लॅशीस जाता जावं रूट सारके दिवंक ना जावं आनी खंयचे कितें वेकन्सीज आसा त्यो सारक्यो करूंक ना हाजे खातीर ऑलरेडी कदंबा आनी तांचे सिनियर ऑफिसर ह्या कोऑर्डिनेशन कमिटीचे मेंबर आसा तांचे कडल्यान हांवें काही डेटा मागयला। तुमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांनी बरे पॉयंट्स रेज केल्या आनी त्या पॉयंट्साक हांव डेफिनेटली सरकारा फुड्यान दवरून ताजेर कसो आमी सोल्युशन काडून फुडें वचपाचें ज्या कारणान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट गोंयची एफिशियंट जावपाक जाय, रिलायबल जावपाक जाय, तुमकांय तातूंतसून बरें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावन तुमच्याय तातूंतसून कितें तरी बरो उदरनिर्वाह तातूंतसून जावपाक जाय। ह्या हेतून ह्या आयच्या कोऑर्डिनेशन कमिटीन आमी बरीचशी इम्पॉर्टंट डिसिजन्स घेतिल्ली आसा ती म्हणजे पयली सगळे टायमिंग रिव्ह्यू करपाचे। तांचे कडल्यान डेटा हांवें मागयला, RTA कडल्यान मागयला, कदंबा कडल्यान मागयला, प्रायव्हेट बस ऑपरेटरा कडल्यान मागयला। तो जेन्ना टायम टेबल आमचे कडेन येतलो तेन्ना त्या टायम टेबलार बसून कशें टायमिंग क्लॅश न जाता आनी पब्लिकाक इनकन्विनियन्स न जाता कशी सिस्टम इम्प्रूव्ह जावची हाजेर विचार विनिमय जाला। आणि शॉर्टली काही तुमचे खूपशे पेंडिंग इश्यूज आशिल्ले थोडे ऑलरेडी मेकळे जाल्ले आसा, थोडे इन द प्रोसेस चालू आसा। तर अशेंच फुडें फुडें आमी कोऑर्डिनेशन करून बरो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कशी गोंयांत जावची हाजे खातीर तुमचे सहकार्य लागतलें। ही जी तुमची सिस्टम तुमच्या हातान आसा ती तुमी वेवस्थीत चलोवपाक जाय, कायदो न मोडटाना। आणि आतांच्या मिटिंगेन आमी हे सगळे पॉयंट ताजेर डिस्कस करून तांच्यांनी म्हाका अश्युरन्स दिला की तुमच्या पर्यंत हे पावयतले आणि ज्यो बसी सिस्टम आसा त्यो इल्लिगल स्टॉप्स न करता, ओव्हरलोडिंग न करता, पॅसेंजर कॅपॅसिटी पेक्षा न वाहता सगळ्यांनी कदंबा जावं प्रायव्हेट स्टेज ऑपरेटर म्हाका अश्युरन्स दिला की ते लक्ष घालतले आणि हाजेर सारको विचार जातलो। आणि हांवें सांगला की आमचो जो एन्फोर्समेंट आसा तो आमकां कितें प्लेजर येना तुमकां फायनी दिवन तुमकां परमिटा तुमची सस्पेंड करून न्ही, पण नाइलाजान जर तुमी कोणी एरंड जर बस ऑपरेटर आसा ते आमकां ते कडक पावल घेवचे पडटा। अशें जावचें न्हय म्हणून तुमी कायद्याच्या करेक्ट सायडीन रावात, बऱ्यो बशी चलयात, बरें फिटनेस तुमी करात। म्हाका दिसता चडशे प्रॉब्लेम ह्याच विशयाचेर मोकळे जातले। बरी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा, तुमकां खबर आसा गोंय लोकल आमचे गोंयकार जावं टुरिस्ट हांच्या खातीर एक एफिशियंट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसप एकदम गरजेची।